की आज रामाचो रथ हांगा पाविल्लो आसा आनी आमी सगळे राम प्रभू श्रीराम हांकां आमचे आराध्य दैवत मानता आनी तो आज वास्तव भितर ताचें आगमन जाता। हो रथ प्रत्येक कडेन गोंयभर आज भोंवता आनी सगळे कडेन आतां हांगच्यातलो पणजे वतलो आनी अशें सगळे कडेन दर्शन घेवन लोकांचें दर्शन घेवन हो पर्तगाळी मठान वतलो आनी थंय तो हे जातलो आनी 28 तारखेर आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री आमचे मठाक म्हणजे पर्तगाळी मठाक 550 वर्सां पुराय जाता म्हणजे एक सगळ्यांत पन्नो मठ आज ताका 550 आनी तातूंत भितर आपले दुधांत साखर मंडळाची आदरणीय प्रधानमंत्री ह्या कार्यक्रमाक येता ही सगळ्यांक आनंदाची गोष्ट आसा। प्रभू श्रीराम हे एका धर्माचे नासून प्रत्येक सगळ्या जाती धर्माचे लोक प्रभू श्रीरामाचे भक्त आसात आनी आज आमी पळयतात की आज गोंयभर एक रामराज्य जशें म्हणटा तशें एक वेगळेंच वातावरण आज निर्माण जाल्लें आसा आनी अशें गजरान म्हणजे आज तुमी पयले कोण दिल्ली घालता कोण रामाचो गजर करता आनी अशें करून मोठ्या प्रमाणार हो रथ आमी सगळ्यांनी ताचें आज वास्को भितर स्वागत केलां। तो रोखडोच आतां मठांत थोडो वेळ उरतलो मागीर तो पणजे वतलो हे सगळ्यांक सौभाग्य आमच्या वास्कोकारांक आमच्या प्रभू श्रीराम लक्ष्मण आनी सीता जाणांचें दर्शन घेवपाक।